लोकगोंती चॅप्टर 4 लेवीचीं कुलां कोहातीत. लेवीचें कूल फांटून कोहाताचें कूल उपचवलें आनी हेंय तें फुडें फांटलें. तर सर्वेस्परान ह्या कोहाताच्या कुलांची आनी कुटुंबांची लोकगोंती कोर म्हूण मोइजेसांक सांगलें. 30 ते 50 वर्सां मोदले पिरायेच्या जमातीचे तोंबूचे चाकरेक उपकारतात तसल्यांक मेज आनी पवित्र वस्तू मोदें भोव पवित्र त्यो तांच्या ताब्यांत पडटल्यो. सर्वेस्परान मोइजेसाक शिकोवण दिली. मैदानावेलो तोंबू निकलावन दुसऱ्या जाग्यार वेचो वेळ पावतोच आरोन आनी ताचे पूत पवित्र तोंबून भितर सोदतले. कोराराच्या आगपेटे मुखार आसा तो पड्डो काडटले आनी हातूंत तें पेटोल धामतले. हाचे वयर पातोळ चामड्याचें धांपणें आनी हाचे वयल्यान एकाने निल्या लुगटाचें धांपणें. मागीर तें व्हरपाक मुदयांनी दांडे घालचे. सर्वेस्पराक उंडे दवरच्या मेजाक निल्या लुगटाचें एक काप घालचें आनी हाचेर बोश्यो, कोपां, धुंपाचे कांशे आनी सोऱ्याचीं आयदनां दवरचीं. पूण सदांच ताचेर उंडे आसतलेच. ह्या सगळ्या वयर एक तांबडें लुगट आनी हाचे वयर पातळ चामड्याचें काप घालचें. मागीर व्हरपाचे दांडे मुदयांनी घालचे. दिव्या स्थानाक आनी दिवल्यांक, चिमट्यांक, वाटल्यांक आनी तेलाच्या आयदनांक निल्या लुगटाचें काप. हाचे वयर पातळ चामड्याचें धांपणें घालून व्हरपाचे काशींत तें दवरचें. भांगाराच्या वेदीक निल्या लुगटाचें काप आनी हाचे वयर पातळ चामड्याचें काप घालचें. मागीर व्हरपाचे दांडे मुदयांनी घालचे. पवित्र जाग्यार वापरतात तीं सगळीं आयदनां निल्या लुगटान आनी मागीर पातळ चामड्यान गुठलावन तीं व्हरपाचे काशींत घालचीं. वेदी वेलो सगळो गोबोर काडचो आनी वेदी जांबल्या लुगटान धामची. वेदीचें सगळें सामोण गोबराचीं गोमेलां, उज्याच्यो कायली, चिमटे आनी खोरीं ताचेर दवरून पातळ चामड्यान तें धामचें आनी मागीर व्हरपाचे दांडे मुदयांनी घालचे. मैदान सोडून वेचो वेळ पावतोच आनी आरोनान आनी ताच्या पुतांनी सगळें सामोण गुठलावन जातोच कोहात कुलाचे मनीस तें सामोण व्हरूंक येतले आनी त्या पवित्र वस्तूंक हात लावचो न्हय ना तर ते मोडटले. जमातीचो तोंबू उखल्ल्या उपरांत हें सामोण व्हरपाची जबाबदारी सगळी कोहात कुलाची. तोंबूची सगळी मांडावळ, दिवल्यांचें तेल, परमळीत धूप, ओरो भेटोवप, माखणेचें तेल आनी सर्वेस्पराक भेटयलां तितलें एलियाजाराची आरोन याजकाच्या पुताची जबाबदारी. सर्वेस्परान मोइजेसाक आनी आरोनाक म्हणलें, ह्या भोव पवित्र वस्तूंशी लागीं येवन कोहात कुलाच्या मनशांक मरूंक सोडून दिवं नाकात. ह्या खातीर आरोन आनी ताचे पूत तोंबूंत पयले भितर सरून तांकां जण एकल्याक आपआपलो वावर थारावन दिवचो. पूण कोहात कुलाचे मनीस भितर वचून याजक कितें कोत्तात तें पळयत लेगून जाल्यार ते मोडटलेच. गेर्शोनीत. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, गेर्शोनाच्या कुलांची आनी तांच्या कुटुंबांची 30 ते 50 मोदल्या पिरायेच्या जमातीच्या तोंबूचे चाकरेक उपकारतात तसल्या मनशांक लोकगोंती घे. तांची जबाबदारी ह्यो वस्तू व्हरूंक: तोंबू, ताचें भितरलें काप, भायलें काप, वयलें पातळ चामड्याचें काप, दारांचो पड्डो, भोंवती पड्डे आसात ते, आनी वेदी राजांगणाचे पड्डे आनी हांचें सगळें सामोण,
हाका लागू जाता तितलेंय ते वतले. आनी तांकां आरोनान आनी हाच्या पुतांनी थारायलां तशें तें सगळें कोत्तोलें म्हूण मोइजेसान आनी आरोनान भार घेवचो. गेर्शोन कुलांची तोंबू विशीं ही जबाबदारी जातली आनी ते इथामार आरोन याजनीकाच्या पुताच्या हुकुमा खाल ती पाळटले. मेरारी कुलांची आनी तांच्या कुटुंबांची 30 ते 50 मदले पिरायेच्या सर्वेस्पराच्या तोंबूचे चाकरेक उपकारतात तसले मनशांची लोकगणती घेवन सर्वेस्परान मोइजेसाक सांगलें. सगल्यो फासक्यो, खांबे आनी तांची पेडां आनी तोंबू भोंवतणीचे खांबे, पेडां, कालशीं, दोरां आनी उरलोलें सगळें सामोण व्हरूंक ते जबाबदार. आनी एक मनीस जॉन एकाक थारावन दवरलेल्यो वस्तू व्हरतलो. तोंबू विशीं ही मेरारी कुलांची जबाबदारी आनी ते इथामार, आरोन याजनीकाच्या पुताच्या हुकुमा खाल ती पाळटले. लेवीच्या कुलांची लोकगणती सर्वेस्पराच्या हुकुमाक पाळो दिवन मोइजेसान आरोनान आनी पोरजेच्या मुखेल्यांनी लेवीच्या 3 कुलफांट्यांची लोकगणती घेतली आनी हें तांणी दर फांट्याच्या कुटुंबा प्रमाणें 30 ते 50 मदले पिरायेच्या वावराक उपकारतात त्या सगळ्या मनशांक मेजले. आनी जमातीच्या तोंबूची सेवा करूंक हो तांचो वावर. तांचो आंकडो एपरी. कोहाताच्या कुल फांट्यांचो आंकडो 2750 मनीस. गेर्शोनाच्या कुल फांट्यांचो आंकडो 2630 मनीस. मेरारीच्या कुल फांट्यांचो आंकडो 3200 मनीस. एकूण मेळून 8580 मनीस. सर्वेस्परान मोइजेसाक फर्मायलेले ते परी दर एका मनशाचें नांव बरोवन दवरलें आनी सर्वेस्पराच्या हुकुमा खाल मोइजेसान जॉन एकल्याक आपलो वावर आनी हे विशीं जबाबदारी थारावन घेतली. देवाचें उतर हें